नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्लें, केंद्राच्या आदेशा खातीरूच स्विकारलें मंत्रीपद. मंत्रीपदाचा राजीनाम्या विशीं बातमी आयले उपरांत 4 दिसांनी मंत्री तवडकरान दिलें स्पश्टीकरण. सुकूर परवरे दुचाकी चिखलान निसरून जालो भिरांकूळ अपघात. सनी नार्वेकाराच्या आंगावयल्यान गाडी गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच आयलें मरण, जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी. पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जालो जीव घेणो हल्लो. करंजाळे हॉटेलांतल्यान जेवन भायर सरतना 6 जाणांनी रस्त्यार आडोवन रामाक बडयलो. गोंयांत खाजगी विद्यापीठांक येवकार. खाजगी विद्यापीठां आयल्यार गोंयचे विद्यार्थी आनी सरकाराकूय जातलो फायदो, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. पारूल विद्यापीठाचे केले उक्तावण. ओमकार हत्ती पावलो तांबोशा. शेतांची केली नासतूस. लोकांमदीं पातळ्या भिरांत. हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात व्हरून सोडचो, थळाव्यांची मागणी. देशाचे मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांचेर वोट चोरी संदर्भात विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन केले गंभीर आरोप. चोरी संदर्भात वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर जाहीर करची सगळी म्हायती, दिलो अल्टिमेटम. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्लें, पूण आपले कडेन संघटन कुशळटाय आशिल्ल्या कारणान आपूण मंत्री जावचें अशें पक्षाक दिसतालें. तशे आदेश दिल्लींतल्यान पक्षश्रेश्ठी कडल्यान आयिल्ल्या खातीरूच आपले मंत्रीपद स्विकारलें, अशें स्पश्टीकरण तवडकरान दिलें. तांकां दिल्ले मंत्रीपदा विशीं ते नाराज आशिल्ल्याची बातमी आयले उपरांत 4 दिसांनी तांणी स्पश्टीकरण दिलें. अधिवेशनाचे लास्ट दिसा सांगलें म्हणटा तुम्ही मुख्यमंत्र्यान की आपणाक नाका मंत्रीपद म्हणून, तरी तुम्ही घेतले म्हणजे तुमकां फोर्सिफुली बी दिला? नाही, फोर्सिफुली न्ही. पळय, पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश होळकर संघटनेचो म्हणजे संघटन स्किल आसा हे सगळे जाणा, तुम्ही जाणा, लक्षात येते. त्यामुळे संघटनेचे स्किल आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचेर फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना. त्यामुळे म्हजें स्किल टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयिल्ले म्हणून तो मान्य करपाक पडलो. मान्य करूंक जाय. पक्ष सर्वश्रेष्ठ न्ही, पक्ष आसतना आमी फुडें वचपाचें. तुमकां उपमुख्यमंत्री पद जाय आसलें म्हणजे पळय हांवें सांगलें एक गजाल, हांव मंत्रीच नाका म्हणटा, त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पद मागपाचो विशय येना न्ही. तो विशय घेतले मंत्रीपद तुम्ही घेतलें पक्षान आदेश म्हटल्यार पक्षाक जर म्हजी गरज आसा, जरूरत आसा जाल्यार हांवें घेवपाक करपाक जाय. कांयच ना. हांव सिनियर लीडर आसा, त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा आनी त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लीडर संघटनेचो कार्यकर्तो आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर हांव घेता. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. सुकूर परवरे दुचाकी चिखलान निसरिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो. 28 वर्सां पिरायेच्या दिवचल कानोडे वाठारांतल्या सनी नार्वेकाराच्या आंगावयल्यान गाडी गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ह्या अपघातांत दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर करंजाळे भर रस्त्यात जीव घेणो हल्लो जालो. ह्या हल्ल्यात रामाक बरोच मार लागला. ताका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसीत भरती केला. रामाक कोणे आनी कित्याक मारलो ते जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर गजालींचेर तोंड फोडून उलोवपी समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जीव घेणो हल्लो जालो. ह्या हल्ल्यात रामाक बरीच दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकीय हॉस्पिटलांत भरती केला. रामा काणकोणकार आनी ताचो इश्ट सोयरू कोमरपंत जेवपा खातीर
करंजळे एका हॉटेलांत गेल्ले, जेवण बीन हॉटेलांतल्यान ते भायर सरिल्ले. इतल्यान 5 ते 6 जाण आयले. तांणी रामाच्या खांद्यार हात घातलो आनी रामाक कितें कळना फुडें ह्या 6 जाणांनी रामाक बडयलो. तुका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय काय म्हणून विचारीत ह्या 5 ते 6 जाणांनी रामाचेर हल्लो केलो. ह्या नादी बांबोळेच्या खुर्सा कडेन रामाचेर हल्लो जाल्लो. त्या वेळार जाणें हल्लो केल्लो तातूंतलो एकलो ह्या वेळार लेगीत आशिल्लो अशें रामा सांगता. पयलीं आमकां अशें तुमी थिंगा कशें पावले? घरांनी जेवपाक गेले, जेवपाक गेल्ले जेवून भायर सरले रस्त्यार गाडी कडेन सामाजीक गाडी घेवन गेल्ले. सो जेवून एकदांच एटॅक जालो. म्हणजे तो मुखार चलतालो, हांव फाटल्यान चलतालो. सडनली कोण तरी रस्त्या सायडीचे आले ते टायम करून फोलो करून येयले आसतले. तेजेर खांदार हात घातलो ते उलटी मारपाक लागले. सो हांव हाडोवपाक गेलो तेन्ना ताणें म्हाकाय सुरी घातलेली तूं मारता म्हणपाक. ताका परत म्हणजे रस्त्यार हाड घालून ताका मारलो. कित्याक म्हण कितें उलयताले ते कितें सांगताले? म्हाका तो खुर्च्या भितर हांव पयस उरलो न्हू. तो सांगतालो त्या भशेन ताका गोंय राखपाक जाय, तूं राखणदार गोंयचो तूं विचारी करून ताका मारले. म्हाका लक्षांत ताणें तोंडाक शेण लावन गेलो. पूण हे सगळे गोंयकार आले, कोंकणी मागीर उलयता कोंकणी उलयलो, सुरी घेवन येयलो पयलीं. पण थोडे लोकल तूं सांगता गन बीन घेवन येयले म्हणून तुवें पळयलो हांव फाटल्यान आसलो न्हू आनी म्हाका अडवतलो तुवें. हांव फुड्यान वचपाक म्हणलें ना, तरी आसतना हांव हाडोवपाक गेलो. अटॅक जाला आनी हो पयलीं फावट न्हू, हो आतां सेकंड टायम तेजेर अटॅक जाला. 6 म्हयन्या पयलीं तेजेर अटॅक जाल्लो आनी हांव कोणी मारले न्हू तांकां सांगपाक सोदता की हय रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. कितें कळ्ळें आमकां कशें चलता आनी कितें चलता तें, आनी सरकाराच्या तकलेन विचार कितें चल्ल्यात ते. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आहा मार खावपाक, आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आसा मार खावपाक. तुमी कितलेय मारपाक तयार आहा ते येया आमचे कडेन, आमी मार खावपाक तयार आसा. लास्ट टायम सुद्दां पुलिसांनी त्या भुरग्यांक धरूंक ना, जेंच्यांनी तेजेर अटॅक केल्लो अहेच सोडले तांकां. सो म्हाजे आमकां पुलिसां कडल्यान अपेक्षा ना. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो जायत्या समाज वावुरप्यांनी तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलो. गोंयच्या ज्वलंत विशयाचेर आवाज काडपी समाज वावुरप्यांचो जीव ह्या हल्ल्याक लागून सुरक्षीत ना. आयज समाज वावुरप्याचेर हल्लो जालो तेन्ना सामान्य गोंयकार लेगीत सुरक्षीत ना. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था अस्तित्वात आसा काय कितें असो प्रस्नय तांणी उपरासला. आज एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजळे अटॅक जाला, हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता. आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती कशी निर्माण जाल्या. दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना, पण भर दिसा धवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला. आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकिंग आसतलें, ना जाल्यार पणजे असो दिवसा धवळ्या अटॅक करपाचो कापासाद सोंपेपणी कोण करचो ना. जो रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हो अटॅक फक्त रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय, पण तो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर, प्रत्येक अशा एक्टिविस्टांचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता, अशा राजकारण्याचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता आनी लोकहिताच्या मुद्द्या वयल्यान हे सरकाराक एक्सपोज करता. इट्स अ व्हेरी ब्रुटल अँड कावर्डली ॲक्ट म्हणटा हांव. कारण कावर्डली कशा खातीर म्हणटा की 4-5 जाण जेन्ना एकठांय जावन एक्टिविस्टाक मारता ताका कावर्डली ॲक्ट म्हणटा. इट इज ब्रुटल. आय थिंक आमी वर्सभर जालें सांगता मिर्झापूर जाला म्हणून गोंय मिर्झापूर जाला हाजे आयज म्हाका दिसता आयज शिक्को बसलो. चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर Dr. Pramod Sawant, who is also the Home Minister, has completely failed. I think it is time he hands over this Home Ministry to the World Corpo अशें मागत आसा की आपल्याक आनी कितें दी म्हणून. दुसरे मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक कितें म्हणून, हाजे कडेन जायना ते, तांकां तरी दिया एटलिस्ट कितें जाता जाल्यार पळोवया. पूण द वे द पुलीस मशिनरी फियर आज गुंडा जे आसा, आज जे एक्टिविस्टाचेर जो अटॅक करता ते गुंडा आसा, ते गुंडा आज पुलिसांक भिना. आनी म्हाका दिसता आज आमी ताजो जो हे जाला अटॅक जाला तो आज पळयलो. इट इज व्हेरी सॅड, अनफॉर्च्युनेट. गोवा हॅज बिकम प्लेस फॉर गन्स, स्वर्ड्स अँड नाइव्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत खाजगी विद्यापिठां येवपाक जाय. खाजगी विद्यापिठां आयल्यार गोंयच्या विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण मेळटलें. तशेंच खाजगी विद्यापिठांक लागून गोंयांत अर्थीक लाभूय जातलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयचे पयले खाजगी विद्यापीठ पारुलच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पारुल विद्यापिठांत 509 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला.
हातूंतले 75% विद्यार्थी गोंयकार आसात। वेगवेगळ्या 13 अभ्यासक्रमांत हे विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात। पहिले खाजगी विद्यापीठ सुरू जाला आणि 2 खाजगी विद्यापीठांक रोखडीच मान्यताय दितले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। इकॉनॉमिक रिवायवल जाता हे खूप व्हड गजाल आसा। म्हाका दिसता की इन फ्युचर म्हणजे दीस इज आयचो दीस वो गोंयांतलो मोलाचो दीस म्हणपाक काय हरकत ना, ज्या दिसा पयल्या प्रायवेट युनिवर्सिटी कॅम्पसाचो म्हज्या हस्ते इनॉग्रेशन जालो। इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आणि गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन्स हाजोय हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आणि गोंयांतले भुरगे इंडियांत आणि ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले, तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली। म्हाका दिसता हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन पारुल युनिवर्सिटी मॅनेजमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। उरलेले सेटअप ज्यो युनिवर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचें आणि सातत्यात हें जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, फुडल्या 50 वर्सांनी म्हणजे आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो। 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्या। इन फ्युचर आमकां आत्तां आनीक नवीन युनिवर्सिटीक दितले अशें ना, बट तशेंच युनीक कोर्स जर घेवन आयले किंवा नवीन इनोवेटीव कितें आशिल्ली फॉरेन युनिवर्सिटी आसात जाल्यारूच गोंय सरकार विचार करूंक शकता। आतांच्या घडीक आमी ऑल टुगेदर आनीक 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्ली आसा। इट इज MIT युनिवर्सिटी पुना आणि गणपत युनिवर्सिटी गुजरात अगेन। So we are starting with computer science. This is the first phase. First phase we have made 1 lakh square foot construction. In next 3 years we are making 10 lakhs. So gradually we will start other disciplines also. And we also have plans to come up with institutions which are not in Goa, like medical college. There is no private medical college. So future we will set up hospital, medical colleges, Ayurveda, homeopathical. Just what we have done in Gujarat. तोरशा वाठारांत नासधूस करून आता ओमकार हत्ती तामोशा पावलो। तामोशा वाठारांतूय हो हत्ती लोकांच्या शेतांची नासधूस करता। हाका लागून तामोशा वाठारांतल्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। प्रशिक्षीत तज्ञ हाडून ह्या हत्तीक महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागार व्हरून सोडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 3-4 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता। ह्या हत्तीक गोंयांतल्यान दोडामार्गात धांवणोवन घालपाचे यत्न सुरू आसा। ताच्या कळपांतल्या हत्तींनी ताका धांवणान घातिल्ल्यानूच ओमकारान पेडण्या वाठारांत राबितो केल्ल्याचे आयकपाक येता। 3 दिसां पयलीं ह्या हत्तीन कडशी मोपा वाठारांतल्या बागायतींचे लुकसाण केल्ले। कडशी मोपा वाठारांत पिकावळींची नासधूस करून हत्ती पयलीं तोरशा गेल्लो, उपरांत आतां तामोशेच्या शेतांचे लुकसाण करता। ह्या हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात व्हरून सोडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खात्यान ह्या हत्तीचेर नदर दवरल्या। हत्ती सायटीन हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांक कितल्यांक तरी, म्हाका दिसता 9:30 धांक हांगा येयला तो। अख्खे गांव फिरला आणि आता रवींद्र गवंडी हेचे शेतां खातालो, एक 1.5 वर आसलो थंय। आता तो भितर गेला, तो दिसाना दिश्टी पडना आणि ते बाबडे फॉरेस्टाचे संबंध सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून। आणि जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले तोरशा महाराष्ट्रात धाडटले लॅबोरेटरी, ते लोक महाराष्ट्राचे परतून ताचे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय, ते डिस्कशन करून कितें एकदांच सोल्युशन दिवंक जाय, नाल्यार डेली हे कितें लोकांचे जीव आनी कितें जालें जाल्यार मागीर धाडटले जावतले, जे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशी आमची रिक्वेस्ट आसा। मजगती पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हे घडणूक थळार पावले। लोकांक पळोवन हत्ती आक्रमक जाता, कोणाचो जीव लेगीत वचपाची शक्यताय आसा, देखून लोकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांणी केलें। एक्शन आमचे काम चालू आसा आणि आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा इनिशिएटीव घेतले आनी ताका पुशअप करतले। एकदा 2दा पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो। आयची विजीट कित्याक खातीर लोक हांगा डिस्टर्ब करतात। सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती, ताणी पिक्चरांनी तरी मुवीनी तरी पळयला आसतले, तो सोडीन धरता जमनी आपटा पांय दिता वयल्यान, लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन। It will be the inefficiency of the government, they will say, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आम्ही थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता। These people are trained, they know the body language of the animal. The forest department has the body language खबर आसता तांकां जनावरांची, so they know
वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. इवन हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इन्स्ट्रक्शन दिले हांवें पुलिसांक. तरी पुलिसांक ते लोक आयकना. लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. I am of the people. Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. आता फाटल्या फावटी 17 वर्सां पयलीं हत्ती वायलंट जातलो, डिस्टर्ब जातलो. तो डिस्टर्ब जाल्ले हत्ती तो कितें कसो हाटापा येवपाना मागीर. सो ते रिस्क नाका फुडें, कॅज्युअलिटीज कांय नाका. देर शुड नॉट बी एनी लॉस टू द ह्युमन लायफ. So that is what my intention. Because of that intention I came over here so that people get aware of it. गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. केंद्रीय वेंचणूक आयोग आणि देशाचे मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांचेर वोट चोरी संदर्भात विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी गंभीर आरोप केले. 2023 कर्नाटकात जाल्ले वेंचणुकेत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो करीत ह्या संदर्भातले कांय पुरावे राहुल गांधीन सादर केले. तशेंच वोट चोरी संदर्भात वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर सगळी म्हायती जाहीर करची असो अल्टिमेटम लेगीत राहुल गांधीन दिलो. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केंद्रीय वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि वेंचणूक आयोगाचेर गंभीर आरोप केले. कर्नाटकात 2023 जाल्ले वेंचणुकीत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो राहुल गांधीन केलो. तशेंच हे संबंधी पुरावे लेगीत तांणी पत्रकार परिशदेत सादर केले. मतदार यादींतल्यान कांय व्यक्तींची नांवां वगळपा खातीर तांच्या वळखीचो वापर भलत्याच व्यक्तीन केल्ल्याचो दावो तांणी केलो. तशेंच हे खातीर राज्या भायले मोबायल क्रमांक OTP खातीर वापरिल्ल्याचोय आरोप राहुल गांधीन केलो. देशात चालू आशिल्ली वोट चोरी कोण करता हे वेंचणूक आयुक्तांक खबर आसा, पूण ते ह्या सगळ्यांक तेंको दिवन तांकां वांटोवपाचो यत्न करता अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. हे सगळे घोटाळे कोण करता हाचे विशीं वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर म्हायती दिवची, नाजाल्यार वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार घोटाळेबाज आसा हे सिद्ध जातले अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. That the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था. उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया. पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया. Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. 6,018 applications were filed impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used. राहुल गांधीन केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचो दावो वेंचणूक आयोगान केलो. खंयचोय नागरीक कोणाचें मत डिलीट करपाक शकना. नांव डिलीट करचे पयलीं संबंधीत व्यक्तीक ताची बाजू मांडपाची संदी दितात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.